मंगळभाव भयण एक काणी एक 6 वर्सांचें भुरगें चेडूं तिच्या मैत्रिणींक म्हणजे आमिगाच्या घरा जेवणाक वयता. जेवणाचो वेळ जालो तेन्ना जेवणाच्या मेजार ती जेवणाच्या आदी मागणें म्हणजे ग्रेस बिफोर मिल्स त्या खातीर मान बागोवन तयार जावता. पूण कोणूच मागणें करिना तें पळोवन ती म्हणटा हें आमच्या सुण्याच्या पेट्या भाशेन. तो जेवणाच्या आदी मागणें करिना, रोखडोच जेवण खावंक फुडें सरता. हेच भाशेन जेजुआच्या शुभ वर्तमानाक त्या काळार जेजून जुदेव येवन बावळत्यांक कानाच्या गांवांतल्या मनशांक सुणी कशी सजमताले, कित्याक ते देवाक माननासले, देवाचेर बावळ नासली, देवाक लेखी नासली. तो अशेंच आज शुभ वर्तमानान जेजूय त्या कानांतल्या बायलेक सुण्याचो उतर वापरता. रस्त्या वेल्या सुण्याचे न्हय, बगर घरचे सुण्याचो पेटो कशें आवडीन तिका म्हणटा. आमी केन्ना राग येयले तेन्ना आमी दुसऱ्यांक रास्कल म्हणटा. म्हणजे गाडी न्हय ती, शिवी न्हय, पूण ते सारकी जेजू त्या वस्तुरेक पाचारता. आनी ती म्हणटा कितें, घरच्या मेजा वेले जे दोनयाचे मेजा वेले जेवणाचे कुडके ताची भुरगीं खाला सुण्या पेट्याक उडयतात, तशें तूं म्हाका दाराक पाव. आनी ती तिची उतरां आयकून आनी तिरासोनान तें मागणें केलें तें आयकून जेजू तिची कात जात पळयना, तिच्या बावार्थान केल्लें मागणें आयकता. आनी देंवचारान भरलेली, देंवचाराच्या पदवेन आसलेली ती दुवेक सुटका दिता, पेकयता, बरी करता. सो देव बापाचो मोग आमच्याशी मितमेर नासलेलो. बापाचो मोग सदांच विस्वासी मोग. कितली आमी बापाच्या मोगा पासून पयस गेले पर्यान बाप आमचो मोग पूर्णपणी करता. आनी आमी आज शुभ वर्तमानान पळयलां, तिरासोनान केल्लें मागणें जेजू आयकता आनी बावार्थाचें इनाम कशें तेणें आज तो आवयक दिता.